सगळे गोंयचे आर्टिस्ट आणि सिनियर आर्टिस्ट आणि जे आता आम्ही पळयलें तर म्हाका दिसलें की जे आसा आमचे सगळ्यांचे जे संगीतकार जावं आनी बाकीचे आसा आमचे नाटककार सगळ्यांची जे चित्र काडलें तेणी डिटो काडलें सारकी फरक कांयच दिसना मनशाची कित्याक आमी हे मनशाक पळयल्या आनी आतांय हांवें हे फोटोग्राफी पळयल्या फरक कांय दिसना आनी एक बरे कलाकार म्हाका दिसता गोंयचे आनी अशीच तेणी कला आमचे भुरगे फुडल्या भुरग्या जनरेशनाक शिकोवची की अशी ड्रॉइंग पेंटींग सगळे तरेचे की आमकां फुडें अशी आमकां हे पेंटींग उरपाक जाय आनी अशीच आमकां हे आसा की इवन आतां आमकां सरकारान सुद्दां आमकां दिसता की अशें करचें म्हणून जे आज हे आमच्या 8 लाखाचे राजीव कला मंदिरातर्फे हे ऑर्गनायज केला म्हाका दिसता गोविंदाक म्हाका दिसता हे इंट्रस्ट येयला आमचे मिनिस्टर आनीक त्या मिनिस्टराचो इंट्रस्ट घेवचो आनी जे कलाकार आसा तांकां फुडें सुद्दां तेंचे आमचे जाय आमकां तेंची कला जाय आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय आनी ते आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान तांकां सगळे कडेन अशी चित्र काडपाक गोंयभर बाकी कडेनूय वचचे तेणे मडगांव काडची म्हापशे काडची पणजी काडची अशी सगळे तरेची भुरग्यांक उमेद पळोवपाची आनी खरे कलेची कोणाक इम्पॉर्टन्स आसा म्हणजे जे म्हत्व दिसता अशे भुरग्यांक ते हाडून दाखोवपाक जाय आमी सगळ्यांनी आनी आमच्या भुरग्यांनी फोंड्याचे भुरग्यांनी जे स्कुलां कॉलेजी भुरगे जे आसा तेणी येवन हांगसर हे पळोवचें आनी खरे वड्याची कितें म्हणटा मजा घेवची कितें म्हणटा आनंद घेवचो